कॉलेजी आणि युनिव्हर्सिटीत रोमी साहित्याचो आस्पाव करचो। रोमी साहित्याक साहित्य अकादमीन मान्यताय दिवची। शिक्षणीक मळार फावो ती सुवात दिवची। दालगादो अकादमीचे अनुदान सरकारान वाडोवन दिवचे, दालगादो अकादमीन मागला। दालगादो कोंकणी अकादमीचे कोंकणी रोमी बरोवप्याचे संमेलन आयतारा मडगांवचे रवींद्र भवनात जाले। या संमेलनात हे थाराव घेतिल्ल्याचे दालगादो कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष वेन्सी कॉर्दोसान सांगले। संमेलनाची यजमानकी फादर मायरन बरेटोन चलयली। फादर गाब्रियल कुतिनो आणि हेर मानेस्तांनी वांटो घेवन संमेलन यशस्वी केले। आयकुया फादर मायरन बरेटो आणि फादर गाब्रियल कुतिनोक। डिजिटल माध्यमांतल्यान कोंकणी भास परजोळीत करून ती शिपडावंक आनी कोंकणी भाशेची आवड वाडोवंक आमची जण एकल्याची बरयणाराची जबाबदारी आनी आमकां एकटें आपोवणें। रोमी लिपींतल्या कोंकणी राजभास कायद्यात हाडून आमचें एक मुख्य पावल जालां। ऑल एसोसिएशन्स ऑफ रोमन स्क्रिप्ट कोंकणी म्हणजे आता रोमी कोंकणी संस्थांचो एकवट ह्या माताळ्याकार आमी राजकीय पक्षांक राज्यपालाक एक निवेदन मेमोरंडम सादर करून फुडली वाट धरपाची पावलां मारल्यात आनी आमी फुडें वचत आसा। आयज देवनागरी लिपीक आमी विरोध करिनात आनी त्याच कारणान देवनागरी वापरतल्यांनी रोमी लिपीक विरोध करूंक जायना। रोमी लिपींतल्या कोंकणींतल्यान शिक्षण जावंक हो एक आमचो गरजेचो पावलो। कोंकणी राजभास कायद्यात हाडूंक दर एका रोमी कोंकणी मोगयाच्या काळजांत मनांत आनी कुडींत शोकत आसाच म्हूण आमी ओळखून घेवंक गरज। आयज रोमी कोंकणी वाचपाची ताणभूक भागोवंक फावो तितले यत्न जावंक जाय। आयज कोंकणी मळार जबाबदारेचे संपादपी निर्माण जातले तेन्ना कोंकणी भास वाडत आनी चडत वेतली। लिपी भाशेक आंग दिता। लिपी जावन आसा एक आंगोश्ट कशी। खोशयेची खबर म्हळ्यार आमचे कोंकणी भाशेक जशें आमी आदीं आयकलां जायत्यो ती लिपींनी बरयल्ली दिसती पडटा। रोमी, देवनागरी, कन्नडा, मल्याळम आनी पर्शियन अरेबिक। कोंकणी भाशी रोमींतल्यान बरोवप खूब काळाची आनी ही लिपी जायती जाण आमच्या गोंयांत वाचतात। व्हड चुकीची गोष्ट म्हळ्यार अशी भाशेमध्ये आनी धर्मामध्ये सोयरीगत करतात ती आनी जेन्ना ही सोयरीगत जाता जेन्ना मनशामध्ये खूब एके भाशेन वेगळोचार दिसती पडटा देखून गरज भाशा ती भाशाच अशी सजमूक आनी जेन्ना आमी भाशा ही भाशाच अशी सजमता तेन्ना खरीच भाशेन तिका मानून घेवंकूय आमकां बरें लागता। इतिहास सांगता सगळ्या धर्माचे मनीस हे लिपीन म्हणजे रोमी लिपीन बरयतात। जितली आमी इत्सूक करीत रावता म्हणजे धर्मामध्ये आनी खरीच भाशेन लिपीमध्ये आमी ही सैरीगत कशी दाखयता तितलेच आमचे मध्ये वेगळोचार वाडत रावतलो। देखून आमी पयले सुवातेर हे आमचे भाशेंत जायत्यो लिपी आसात म्हूण खरीच भाशेन मानून घेवंक गरज आनी गोंयांत त्यो एके कडेन दोन तरांनी बरयतात ते मानून घेवची गरज। जेन्ना आमी एके लिपीक चड मान दिता आनी दुसरी भायरायता तेन्ना आमी भायरायल्ले लिपीचेर अशी अन्याय करता। देखून सरकारान एक्सक्लुसिव्ह मेथड दवरचे बदले इन्क्लुसिव्ह मेथड वापरचो। जितली झगडी लायतात लोकांमध्ये तितले सरकारी मनीस खुशाल असतात हातून दुबाव ना हे आमी पळयता। देखून आमचे मध्ये मनाचो एकवट जावपाची गरज बरोवप्यांमध्ये वाचप्यांमध्ये आनी एके भाशेन सगळे कोंकणी मोगी आसात तांचे मध्ये। रोमी कोंकणी बरोवप्यांच्या या संमेलनात काय थाराव पास जाले। दालगादो अकादमीचो अध्यक्ष वेन्सी कॉर्दोसान ताचेर उजवाड घातलो। पळयात। रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत आस्पाव करून घेवप, देवनागरी बरोबर ताका आस्पाव दिवप। दुसरें शिक्षणीक मळार रोमी लिपीक सरकारान फावो तो जागो दिवप। तिसरें रोमी लिपीच्या साहित्याक साहित्य अकादमीन मान्यताय दिवप। आपले पुरस्कार दिता आसतना रोमी लिपीचेंय साहित्य मानून घेवप।
चौथें कॉलेज पावंड्यार इस्कॉलाच्या पावंड्यार आनी युनिव्हर्सिटीच्या पावंड्यार रोमी लिपीच्या पुस्तकांचो आस्पाव करून घेवचो ओ रोमी लिपींतल्या बरोवप्यांचे बरपां त्या पुस्तकांनी आस्पावन घेवची. नव्या सरकारा मुखार रोमी लिपी खातीर जें कितें मेळोंक जाय त्या खातीर मागणी करपी हो थाराव एक आसा. आनीक दालगाद कोंकणी अकादमीक सद्याक मेळपी 30 लाख अनुदान हें सरकारान वाडोवन दिवचें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.